आता खबरो विस्तारान. साळगांवां पंचायतीन आयोजित केल्ल्या जाहीर सभेत साळगांव कोयरा प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाक खर निशेध उक्तायला. गरज पडल्यार रस्त्यार येतले पूण साळगांव दुसरो संसडो जावपाक दिवचे ना म्हण निश्चय ग्रामस्थांनी घेतला. RDX गोवा खातीर साळगांवच्यान गौतम शिरोडकार. आम्ही दोंगरार वचून भोंवपाक केन्ना मारी आतां जेन्ना बरे भाशेन कोणाक समजना जाल्यार भोंवूच मारचें पडटलें दिसता. म्हाका एक प्रश्न पडटा, हो गार्बेज प्लांट आमच्याच गांवांत कित्याक जालो? तुमकां दिसता माणावले वारका असल्या गांवांनी केन्नाय गार्बेज प्लांट जावपाचे? केन्नाच जावचें नासलें. आमच्यान एकवट ना. आमी कोंकणी क्रिस्तांव, गांवकार, गांव भायले, काँग्रेस, BJP इतल्यानी आमी वाटलेले आसात. अशें जर पयलीं भायर सरलेले 4 वर्सां आदीं जाल्यार आमच्या गांवांत गार्बेज प्लांटूच जावचो नासलो. केन्ना कचरो जायनासलो, केन्नाय कचरो जातालो, प्रत्येकाच्या घरान कचरो जातालो. पण तो कचरो आमी कशी तेची विल्हेवाट लायताली? एक नॅचरल रेमिडीज घेवन आमी तो कचरो जमनीन पुरताले, जळयताले. प्रत्येक घराच्या फुडल्यान हो कचरो आमी करताले. सगळे नॉर्थ गोवाचे गार्बेज साळगांव हाडून आमच्या माथ्यार थापूंक आमी कशेंच करून दिवचे ना. गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेतलो आणि थंयसर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट करपाचें ठरयलें. वी एक्सेप्टेड द प्रपोजल. सालिगांवान मिटींग गेली, आमच्या वयर पंचायतीन मिटींग घेतली आणि त्या मिटींगेन त्या टायमाचो मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकार हेणे क्लियर शब्दांनी आमकां सांगलेले, क्लियर शब्दांनी की हो प्लांट फक्त 10 विलेजी खातीर आसतलो. ओनली 10 विलेजीस. 6 विलेजी ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि 4 विलेजीस ऑफ कालागूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांगा पळय आहा ते सगळे ग्रामसभांनी तुमी तो रेकॉर्ड काडटात. आमी ही गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट अपोज केलो. And I took an assurance from Parrikar, we do not want it. He said it is not possible. Years when the plant came up, the NGT gave us the opportunity to be monitoring the plant. Now this plant of 100 tons is actually one of the world's most expensive plants per ton. It is a special plant which is supposed to produce biomethanation, produce electricity, produce all sorts of magic. Most plants cost 1/10 this amount. The reason for producing electricity is to show that you can squeeze the juices, you can produce gases and produce electricity. This electricity is produced at 5 to 10 times the grid cost, so it is unviable at all. पहिले म्हटल्यार जेन्ना हो प्लांट जेन्ना गार्बेज उदयताले वयर दोंगरार आनी सगळें उदक पिड्यार जाल्लें अशें लोकांक एक भंय आसलो, उदक पिड्यार जातलें, बांयो पिड्यार जातल्यो. तेन्ना थोडे नाडबुदीचे लोक आयिल्ले हांगा वयर पंचायतीन लोकांक फटोवपाक की बाबा हांगासर एक प्लांट घालुया, तुमचो गार्बेज साफ जातलो. अजून जालो काय? अजून कांयच जावना. कीड केदीशी आसता, येदीशी आसता, पूण ती कीड ही आमची सरभोंवतणी जी झाडां आसा ती झाडां पोखरता. सरमणच्या झरीच्या वटेन दोंगरार आशिल्लो हो कोयराचो प्रकल्प जो आसा तो आमच्या साळगांव लागिल्ली एक कीड. झाडां पोखरतात, त्यो किडी सैमान तयार केल्या. द नेचर इज क्रिएटिंग दोज वर्म्स, but the worms which are the part of the nature, and this garbage plant is man-made disaster. आता गार्बेज कितें आपुणूच तयार जायना, ती मनशांनी केल्या. आता ते कोण? आमीच. ती नष्ट करपाक, टू डिस्ट्रॉय, वी आर रिस्पॉन्सिबल अँड वी हॅव टू डू इट. पूण सालिगांवच्या ह्या गांवांक किडीच्या रुपान हो जो लागलेलो गार्बेज प्लांट आसा तो हाडपाक जबाबदार कोण? आमी ना. आमी न्हू, मागीर कोण? तुमी. तेन्नाचे पंच, तेन्नाचो सरपंच, तेन्नाचो आमदार आणि तेन्नाचो मुखेलमंत्री. जो आमकां सगळ्यांक एक प्रिंसिपल इशू म्हणटा, एक प्रिंसिपल इलनेस म्हणटा आमी. तो प्रिंसिपल इशू इज ऑफ गार्बेज एक्सपान्शन. द प्लांट वीच इज देर तो एक्सपांड करपाचो जो प्लॅन चल्ला, ही मिटिंगेक लागून तुमी सगळीं हांगासर सालिगांवकार फ्रॉम ऑल द पंचायत, ऑल 6 पंचायत, तशेंच कालांगूट, कांदोलीमचे जे म्हाजे भाव भयणां हांगासर येयल्या, तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिटींग स्टार्ट जावच्या जसो एक मोमेंटम बिल्डअप स्टार्ट जालो, अटेम्प्ट्स वर मेड टू स्टॉल द मिटींग. जावं मिटिंगेक लोक येवचे न्हू
म्हणून खुबशे अटेम्प्ट जाले. सम प्रोजेक्टेड दॅट की जय साळगांवकरान आपल्या पॉलिटिकल करियर रिव्यू करपाक रिवाइव करपाक लागून मिटींग कॉल अप केलेली आसा. Now these same people are staying in this vicinity. These same people are trying to get the plant. आता इलेक्शनाक आणि अडेच वर्सां उरल्या. अडेच वर्साच्या आदींच ही मिटींग कित्याक लागून घेतली? इट इज मेनली बिकॉज प्लांटाचो एक्सपेन्शनाचो एकूय मंत्री प्लांट जो गार्बेज हँडल करतालो, निलेश काब्राल वॉज देयर, अर्लियर मनोहर पर्रीकर वॉज देयर. नोबडी स्पोक अबाउट एक्सपान्शन ऑफ द प्लांट. द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट मिनिस्टर जेणे एक्सपान्शनाचेर नेट दवरलो, मिस्टर मायकल लोबो, तेका लागून म्हाका दिसता आमकां ही मिटींग गडबडीन मिटींग घेवची पडली. विदीन अ मॅटर ऑफ 1 वीक